ड्रग्स आड आवाज काडिल्ल्यान आपले जिवाक धोको आसा। कांय जाण आपल्याचेर पाळत दवरून आसात म्हूण WRD मंत्री विनोद पालयेकार प्रुडंटाच्या हेडॉनात उलयलो आनी राजकीय विरोधकांनी मंगळारा दीसभर पर्रीकाराचे होम मिनिस्ट्रीची लज वाऱ्यार घाली। पालयेकारान हालीं आउटडोर मॉर्निंग वॉकूय सोडला। मिडियाय फाटली 48 वरां मुख्यमंत्र्याची जाप सोदताले, मात ताणें पणजे सोडून वास्को वचून तोंड उगडलें। पालयेकाराक दिसता तो खंय एकवेळ ताचो भास। मंत्र्याच्या थ्रेट परसेप्शनाचेर मुख्यमंत्र्याचो तर्क आयकयात। सर, तुमचे मिनिस्टर CM विनोद पालयेकर आहा तेंच्यांनी आरोप केल्लो आसा की आपल्याक थ्रेट आसा म्हणून, ताजेर कितें तुमी? पुलिशेन घेतला एक्शन कितें थ्रेट हें ताजें परसेप्शन न्ही तें पुलीस हॅज टू एन्श्युअर दॅट देर इज नो थ्रेट। मागीर बेजिकली एनालायजीस करता ताजी आमची एक स्पेशल ब्रँच आसता, स्पेशल कमिटी आसता, सिक्युरिटी थ्रेट कमिटी। दे वील टेक एप्रोप्रिएट हे आनी प्रोवायड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। थ्रेट म्हणजे ते कितें एक स्पेसिफीक थ्रेट न्ही ते न्ही, म्हणजे XYZ अशे मनीस आयडेंटिफाय करपाक जाय। त्यामुळे जनरल वेन यू वॉज गोईंग अराउंड सम पीपल आर फॉलोईंग, possibly they wanted to talk to him also. You can't know. Is that only speculation? I won't call it speculation. He felt that they may be unknown persons. So, and since he has raised the issue against the drug, maybe possibly someone who is having vested interest in drug dealing, maybe either trying to come and compromise or trying and coming to threaten him. So he felt it. पुलीस खंय ड्रग्सांचेर एक्शन घेतात। कोणाकय कितें खबर आसल्यार आपल्याक सांगचें। तो डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो, तो खंय पालयेकारा सारको भिटकुरो न्ही। 38 cases have been detected. Material worth about 40 lakhs have been seized. These are all mostly retailers, not big ones. Big ones also will be appropriately at right time. Any directions to find out source? Source आणि पहिली सोर्सा पहिली destroy the user network and use places where the uses are. So anyone involved where the drug is being used in the devices, that will also be under the scanner. We are collecting information. I mean, information are required. आणि कोणाकडे असत दोतू त्याने confidentially म्हाका धाडले दोतू information. I will not reveal the name of the person. And I don't feel any scare of threat or anything. I have been defense minister, so I know how to take care of myself. WRD मिनिस्टराचेर थ्रेट टू लायफ आनी पोलीस पॉलिटिशियन ड्रग्स एक्सपोजे उपरांत सध्या पॉलिटिकल सर्कलांत गृहमंत्र्याचेच नांवान शेबय चल्ला आनी मुख्यमंत्र्यान केला आपल्याच मंत्र्याचें हाशें। तरीकूय पुलीस कितें तें पळयतले म्हूण सांगून ताणें प्रकरण पुलिसांचेर सोडून दिलां। प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार।